Santa Kursace Kuri Nivaramka Amcha Deva Amchia Dusmanakle Bapa Chinavi Pudache Ani Sprinta Santa Che Amen Jesus Bokta Saroki Sahudani Bolaiki Amkadi 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 Onot Bapa Ani Puta Ani Deva Sprinta Santa Tosoyani Tosoyata Soda Sorboda Osheza Bokta Saroki Sahudani Bolaiki Amkadi 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 Onot Bapa Ani Puta Ani Deva Sprinta Santa Zosoyadi
soyata Soda sorvota oshesa Bhakta saroki Saudani bolai kiam kadi 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 Onot Bapa Ani Puta Ani Deva Sprinta Santa Sosoyadi Dosoyata Soda Sorvoda Oshesa Saudani bolai kiam kadi Bhakta saroki 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 Saudani bolai kiam kadi Onot Bapa Ani Puta Ani Deva Sprinta Santa Sosoyadi Sosoyata Soda Sorvota Oshesa Bhakta saroki Saudani bolai kiam kadi Bhakta saroki Saudani bolai kiam kadi Bhakta saroki
की सावधानी बोलाय की आमकां दी भोगता सारो 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 की सावधानी बोलाय की आमकां दी होनोत बापा आनी पुता आनी देवा स्वीता संता सुरवातेक आमी गायन घेवया गिताचो अंक 810 पेज 5. देवा मुखार उबो रावच्या आमची मुदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बाबाच्या आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, देव आमचो सोन एकल्याचो किरीत मोग करता आनी आमकां सगल्यांक आपल्या आपुरबायेन तो वेंगवयता. देवाचें बरेपण आमच्या जिवितान सदांच आमी ओळखून घेवंक आनी ह्या कृपेन आमी वाडूंक तोच आमकां आपयता. मनशाचें खाशेलेपण ओळखून घेवन तांकां मान दिवंक आमकां आपयता. तोरेच तेणें आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्या मनशांक दिवंक आमकां आयती कर म्हूण हे भेटेंत मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या देखून खालदिकायेन तेच देवाचें बगसोने हे वेळार आमी मागुया. सगल्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मातसो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागिवण सदांच सांकवार मारीक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somnia kakutko, somnia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, somnia kakutko, somnia kakutko. प्रार्थूया. आजचें बलिदान देवाक दिन वाचून बेडीधा लरिस्टन मास्कारिनस ताजे पासत वेटेन आमी मागता. तशेंच आयची मांडावळ करता बिल्टर दास वाड्यांतले सांताक्रूज आनी कार्मस सायबीण समुदाय ह्या दोनूय समुदायाच्या दर एकल्या वांगड्याचेर आनीक एक एक कुटुंबाचेर केरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलेली वर्ती देणी तुवें तयार केलाय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमकां तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी परी आमच्या आशे वर्ती तुवें बासायल्ली देणी आमकां फावो जावं हें आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसाकियल प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर अशें म्हाका पावले. मनशाच्या पुता, आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सगळीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. 5वी सार तुजी चोरवना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखान कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपाक दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें विराट म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच तिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora.
देवाचे उतर जिवे आनी सुडसुडीत, ते काळजाचे ओत्रेक आनी चितना पारकिता. सोर्बेस्पोराक जोय. Zoe salves fora, Zoe salves fora, Zoe salves fora, Zoe salves fora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयो पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सुर्गीचें राज अशें. एका भाटकारान फांट्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोडान कामाक लावंक मानाय सोदूंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कोबलाद करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून टिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितलो. आनी ते गेले. परतून 12 आनी सांजेची 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनेक पावट भायर सरलो आनी आनेक उबे आसलोले तांकां मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जबाब दिलो, आमकां कोणेनूच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात. तिनसानान मोड्याच्या दोनयान आपल्या मुद्दोमाक म्हणलें, वावराड्याक आपय आनी निमाण्यावतान सुरू करून पयल्याक पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलेले ते आयले आनी जोण एकल्यान 1 दिनार मेळ्ळो. पयले आयलेले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण सजमताले, पूण तांकांय जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां, तर आमी जाल्यार आख्ख्या दिसाचो भार उणेंत घेतल्या. तरी आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्यान जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांव ओनीत करिना, तर एका दिनाराची तुवें म्हजे कडेन कोबलाद केली नाय. तुजें तें घे आनी तूं वच. तुका दिला तितलेंच निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हज्या पयशांचो म्हाका जाय तें म्हज्यान करून नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. मोर्जेकारा म्हज्या इश्टानो, पयलेच पावट आंगार धवो लोब घातलो तेन्ना ब्रादर कसो इस्टराच्या सुमान 7 वास्कोचे के फिरगोजेन म्हाका धाडलो. पयलो ब्रादर न्हू, बरी उमेद आसता आनी उमेदीन गेलो. सुमान सांत इस्टर मिनिस्ट्री इस्टर वीक एकदम बरो जालो आनी काबार करून घरा परतना थंयच्या पादविगारान असो उलो केलो, मायरन दुसऱ्या म्हयन्यान फुडल्या म्हयन्यान आमचे गरजेन आमच्या तरणाट्यांक आनी आमच्या भुरग्यांक सम कॅम्प आसा, तूं यो, आमकां कसलोच आदार जातलो. पयलो ब्रादर हांगार धवो लोक पडा उमेदीन गेलो आनी खरें उमेदीन केलें. निमाण्या दीस कॅम्पाचो असोच इगोर्जेन आल्तारा मुखार सांजचो भुरगीं आनी तांची आवय बापूय आसलेलीं तांकां दिनवासूंक उबो रावलो
आनी असोच दिनवासताना इगोर्जेच्या मदल्या दारार एक ओस्तोरी उबी जाली. आंगान काळेली, तांबडे साडी, आख्खे केंस सोडोले, सगळेच पिसुळ्ळोले, ओठांक तांबडे लिपस्टीक. पळयताच अजाप कशें दिसलें. पूण जसो जसो हांव उलयत रावलो ही ओस्तोरी मोदेगाद चलोन आयली. हांव पळयतालो कोणी उठोन तेका आडयतो काय म्हूण, कोण ना. आनी ती मिस्त रावताली हांव कितें म्हणटो काय म्हूण. हांवें कांय म्हणना. जशी जशी ती आयल्यान येयली मना जायते प्रश्न. ती म्हाका वळखत काय, कितें म्हाका सांगूं येता काय, वो मुगे कोण सोयऱ्यां काय. आनी तुमी जाणाय वास्कोक बायना लागीं आसल्या कारणान बायना म्हणटना आमच्या मनान रोखडो विचार येता. आनी तेका वस्तोरेक पळयतना ते दशेन म्हाकाय तोच पोवन येयलें. ही वस्तोरी तसल्याक आहा काय, कसली परिस्थिती काय ताची. येयली आनी सारी मुखार उब जाली. आवय गप्प जालें, कितें म्हणटो काय. तिच्या हातीन फुलां आसलोलीं आनी फुलां घेवन सायडीन सायबिणीची ल्हान ऑल्तर आशिल्ली इगोर्जेन थिंगा गेली. ती फुलां घातलीं, परत येयली आनी परत उब जाली. सायबा सगळी भिरांत. म्हाका आनी कितें केल्यार बेश्टिलोच. म्हज्या फुड्यान दिमी घातली, म्हज्या पांयाचो उमो घेतली आनी गेली. ते रातीक म्हजें मन सगळेंच उचांबळ. ही वस्तोरी कोण तें हांव नको. तेणें मुगे पांयां उम गेल कित्याक तेंवूय हांव नको. ती फुडल्या मागीर तें टॉक काबार जालें म्हणटरी मागीरूय मेळना आनी आयजूय मेळना. पूण तेज म्हज्या पांयाचो उम हांव घेतलो हांव नको. कितें म्हजे भितर बरेंपण पयलें तेंवूय नको. कितें म्हजे भितर कितें खाशेलेपण पयलें तेंवूय हांव नको. पूण तेणें म्हजो उम हांव घेतलो. आयज मेरेन कोणें म्हजो उम हांव घेयलो ना. पांयाचो न्हू म्हूण हातीचोय. आनी हांव कोणाकूय दिना. पूण ते वस्तोरेन कित्याक घेतलो. पूण एक सिद्ध जालें, म्हजो भावार्थ थीर जालो. म्हजे भितर कितें खाशेलेपण आसा, म्हजे भितर कितें बरेंपण आसा हें त्या दिसा कळ्ळें. आयज आमी सांत रॉकीच्या 6व्या नोवेनान आसा आनी आयचो विशय आमी सोबीत मांडून हाडला. दुसऱ्याचें खाशेलेपण ओळखून आमी तांकां मान दिवया. दुसऱ्याचें खाशेलेपण ओळखून तांकां आमी मान दिवया. सगल्या भितर कितें ना कितें बरेंपण आहाच. सगल्या भितर कितें ना कितें खाशेलेपण आहाच. तूं जाणटें जा वो भुरगो जा, देवान कितें ना कितें बरेंपण दिलांच. तूं चोर जा वो किरमीदोर जा, तुजे भितर बरेंपण आहा. तें अदीक बरें आमी म्हणूंक शकता. थोडीं बरेंपण ढांपतात वो आपल्या भितर बरेंपण आहा तें पळोवपाक विसरतात. पूण सगल्यांच्या भितर देवान घातलेलें बरेंपण आहात हें एक सोत. जायतीं जाणां मोर्जेकारां ह्या दिसांनी व्हडल्यान म्हणटात आनी गोरवान दुसऱ्यांक सांगतात आमगे इगोर्जे न्हंयेन बरी जाता हें. आमगे न्हंये पादिगार ब्रादरील तेणें जायतें बरें केलां, आमकां कांय केलें ना. हें सगलें केलें तें तुमच्या भुरग्यान केलां. फकत तांकां उलो मारला, तांकां सांगलां हे भाशेन जाय, तुमचें मन घालात आनी करात, तांणी केलां. आमी कांय केलें ना. तूं तर कोणा कडेन विचार, जीं कोण भुरगीं येतात, जीं कोण तरणाटीं येतात, कोण वाडलेलीं येतात, आमी कांय केलें ना. जायतीं म्हणटात सांत रॉकीक बरो न्हेसयला. अरे आमी कांय केलें ना आमी न्हेसोवपाक. ते तर न्हेसोवपा रावले, शरमाव कोण प्रिपेर करतले, इगोर्जे तूं काम कोण करतलो. पादविकारान पयल्या दिसाक कोण न्हेसोवंक येयल्लीं सांत रॉकीक बरें सांगलें.
तुमकां जाय ते भाशेन न्हेसयाय, कितें पडटा तितलें आपूण दिता. आनी हेंच भुरग्यांचें खाशेलेपण, तांचो गूण तांणी दाखयला. खाशेलेपण म्हणजे कितें? म्हजे भितर जें कितें बरेंपण आसा, दुसऱ्याचे भितर जें कितें बरेंपण आसा तें हांव मानून घेता. आनी तें बरेंपण मानून घेतना दुसऱ्यांक तें वाडोवंक हांव आदार दिता. हें खाशेलेपण. आनी हेंच खाशेलेपण वाडोवंक आनी चडोवंक आयचो सेवाधर्म आमकां उलो करता. आयचें पयलें वाचप इजिकेल प्रवादीक. देवान विचून काडलेले पोरजेक तांचे भितर खाशेलेपण आसलें देखून देवान इस्रायले पोरजेक विचून काडलेली. न्हूच तांकां विचून काडलेली, तांकां आपली मालगोडी केल्ली. आनी मालगोडे पोरजेन आज देवाक विसरून दुसऱ्या कुड्या देवाक भुजूंक लागली. असल्या वेळार तांच्या राजकी आनी धर्मीक फुडाऱ्यांक शिटकावणेची उतरां आयज इजिकेल प्रवादी दिता. देखून एके भाशेन तांचे भितर खाशेलेपण आहा तें मानून घेवंक तांकां उलो करता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानाचेर तो नदर मारीत जाल्यार 2 वस्तू आमी घेवया. शुभ वर्तमान तर आमी बारीकसाणेन तर वाचत आनी पिशेपण काय दिसता जेजू गेलें ह्यान वोपार. आरे सकाळीं येयल्लो मनीस तेका सेम पेमेंट, सांजे येयल्लो तेकाय सेम पेमेंट. ह्या न्ही कितें? इनी तूं देवागे वस्तू न्हू तुज्या मना आनी म्हज्या मना वचपा नाय, तो एकलो जाणा. दुसऱ्या उतरांनी आमी सरळ म्हणोंक जाता त्या मनशाक तें खाशेलेपण कित्याक दिलां, त्या मनशाक तो गूण ताका कित्याक दिला आनी म्हाका कित्याक दिवंक ना. म्हजे भितर हें खाशेलेपण म्हाका कित्याक दिलां आनी दुसऱ्याक कित्याक दिवंक ना, हें तुज्यान म्हजी हड्डी वचपा ना. जेजू जाणा. देखून पयले सुवातेर मानून घे जें कितें म्हजे भितर बरेंपण आसा तें देवान दिलां. म्हज्या जल्मांतान तें हांवें वाडोवंक जाय आनी दुसऱ्यांकूय शिपडावंक जाय. आयची पयली शिकवण. दुसरी शिकवण आयच्या शिव वर्तमानान आमकां 5 पावटी 5 भागांनी हो दोनी लोकांक सोदूंक वयता आपल्या भाटांत काम करूंक. सकाळीं 6 मागीर 9, दोनपारां 12, उपरांत 3 आनी 5. हे 5य भाग आमच्या जिणेचे 5 भाग म्हणून जाताय. तुगे जल्म, तुगे भुरगेपण, तुगे तरणाटी जिवीत, काजारी जिवीत आनी म्हातारेपण. तुका देव केदां आपयतलो तूं नक सायबा? तुगे खाशेलेपण जिये. तुका देव केदां आपोवन वतलो, केदां उलो मातलो तें तुंय नको, हांवूय नको. देखून तुजे भितर खाशेलेपण देवान दिलां तें घे, जिये, दुसऱ्यांकय दी. हाचे तुजे खाशेलेपणा वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितान बरेंपण वाडय. थोड्यांक गेले दाखोवपा दांत आनी हावपा दांत वेगळे. असली जीण घेवन तूं जियेतलो जाल्यार खरेंच देवाक तूं आर्गां दिवंक पावतलो? हांव नको. आमी तर सांत भाग्यवंत रॉकीच्या जिवितान तर नदर मारीत ताणें आपल्या भितर आशिल्लें खाशेलेपण ओळखून घेतलें. देवान विचून काडलेलो, देखून आपली सगलें विकलें, गिरेस्त गोराब्यान जल्मल्लो, सगलें आपल्या तितवाक, आपल्या गरीबांक, ल्हान दुबड्यांक दिलें आनी देवाचो वावर करूंक आपूण फुडें सरलो. हें ताजें खाशेलेपण. गरीब दुबड्यांक, पिडेस्तांक कोणाचें ओतोर करूंक ना. जोरी दुवेंस पेस पिडेचें ताका जाल्लें, तातूंतल्यान देवान ताका बरो केल्लो, तरी पूण हो वावर ताणें सोडूंक ना, फुडें वावर व्हरूंक गेलो. एके भाशेन आपलें खाशेलेपण आनी दुसऱ्यांचें खाशेलेपण ओळखून घेवंक आनी तातूंतल्यान दुसऱ्यांक बरेंपण दिवंक भाग्यवंत रॉक वावुरलो. आमचो पाप साहेब अशें म्हणटा, द वर्ल्ड टेल्स अस टू सीक सक्सेस, पावर एंड मनी. God tells us to seek humility, service and love. आयज संवसार व्हडपण, पावर, अधिकार आनी पयशे सोदता. आनी देव आमचें खाशेलेपण ओळखून घेवन
मनीसपण, सर्वीस म्हणल्यार सेवा आनी मोग आशेता. हेंच कितें पाप साहेब क्रिस्ती पोरशेक उलो मारून हें खाशेलेपण ओळखून घेवंक उलो करता. तर आयच्या दिसाक 3 संदेश आयच्या सेवा धर्मांतल्यान तुमचे उटयेंत उडयता. आयचो पयलो संदेश, भाटकाराक खंय आपल्या भाटान कितू माड आहाय ती खबर आहा. भाटकाराक त्या भाटान कितू चुट्ट आहाय ती खबर ना. भाटकाराक आपल्या भाटान कितले माड आहाय ते खबर आहा, पूण त्या माडाक कितू चुट्ट आहाय ती खबर ना. जायते पावटी अशीच आमची जीण जाता. आमगे कितें बरेंपण तें आमी चोवपा विसरताय, दुसऱ्यांगे सगल्यांगे बरेंपण वयर काडटाय. देवान सगल्याच्या जिवितान बरेंपण दिलोलें आहा, तें ओळखून घेवया आनी ह्या बरेपणांतल्यान पयले आमी देवाक आर्गां दिवंक शिकुया. तुका ल्हान आसूं तूं व्हड आसूं सगल्यांक बरेंपण दिलो आहा. आदल्यांची एक बरी म्हणणी आहा, आमगेर हांवें बार जोता पूण हांव भीक मागोन खाता. आमगेर हांवें बार जोता आनी हांव भीक मागोन खाता. थोडे फावट देवान जाय तें बरेंपण आमचें सगळें दिलो आहा. मुको जायना, मुको जायना, ना ना ना. अरे आहा तें घे. बरेपणा वरवीं तुज्या देवाक बरेपण तुज्या जिवितान ओपलेल्या पासत देवाक आर्गां दी. हो आयचो पयलो संदेश. तुजें बरेपण ओळखून घेताय तेन्ना आयचो दुसरो संदेश, दुसऱ्यांचेंय बरेपण ओळखून घे. चोडटाना आनी देंवताना तितले पावंडे आसताय. चोडटेक आनी देंवतेक तितले पावंडे आसताय. पूण चोडटाना तुजे पांय जड जाताय जाल्यार देंवताना तुजे पांय लडू जाताय. म्हणोंक सोदता तें तुजे भितर बरेंपण आहा मरे, दुसऱ्या भितरूय बरेंपण आहा. तें ओळखून घे, तें मानून घे आनी तें वाडूंक. जायतीं वर्सां फाटीं हालींच्याच 2-3 वर्सान एक इगोर्जेन आसलोलो आनी इगोर्जेन गेलो तेन्ना पयलेच फावट चल रे बाय मातशें इगोर्जेक हें करपा जाय. ब्रदर तेक सांगू, अरे ऑफिसान पेपर हाडपा जाय, ब्रदर तेक सांगू. आनी कोण ना इगोर्जेंकू हेले. जायते फावटी जाताय आमगे बरेंपण आहा सगलीं म्हजे बरें येय, दुसऱ्या बरें वचना काय, हांव हिरो, सगलीं झिरो. जेन्ना म्हजें बरेंपण आहा हांव दुसऱ्या सांगाता घेता, दुसऱ्या सांगाता घेवन आनी दुसऱ्यांचें बरेंपण ओळखून घेवनूच हांव वावुरतां. हें बरेंपण. आनी निमाणे सुवातेर भाव भयणो, गाय हुंय तोंड खाता आनी दूद दिता, सोरोप दूद पिता आनी वीख सोटा. गाय तोंड खाता आनी दूद दिता, सोरोप दूद पिता आनी वीख सोटा. तुज्यान बरें घेन बरें दिवपा जाता, ओ बरें घेन वायटूय दिवपा जाता. तुज्या जिवितांतलें बरेंपण तूं ओळखय, दुसऱ्यांच्याय जिवितांत जें खाशेलेपण आसा तेंय ओळख. आनी दोनीय हीं बरेंपणां ओळखून घेतल्या उपरांत दुसऱ्यांचें जिवितांतलें बरेंपण आनी तुजें बरेंपण तें वयर काडूंक वावर. दुसऱ्यांकूय वयर काडूंक, दुसऱ्यांचें जिवीत उखलून धरूंक तूं तोजवीत कर. हेंच करूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां आदार मागुया. थोड्या वेळान ह्या चालतारार जेजू येतलो. ताणें दुसऱ्यांचें जिवीत उखलून धरलें. तांच्या जिवितान आशिल्लें खाशेलेपण ताणें मानून घेतलें आनी न्हूच मानून घेतलें, पूण ताका एक देवाची पोरगोटणार करून, शुभ वर्तमानाची पोरगोटणार दुसऱ्यांक करूंक वावुरलो. तो त्याच देवा लागीं, त्याच जेजू लागीं आमचेंय जिवीत ओपून घालुया आनी मागुया, सायबा आमचे भितर खाशेलेपण आसा तें ओळखून घेवंक आमकां आदार कर. दुसऱ्यांच्याय जिवितान आशिल्लें बरेंपण तेंय ओळखून आमकां तुजो आदार कर. आनी ह्या वरवीं दुसऱ्याचे बरेपणा वरवीं आनी म्हज्या बरेपणा वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत उखलूंक धरून आमकां आदार आनी कृपा मागुया.
देवान आमकां जण एकल्याक वेंचून काडल्यात, आमकां किरीत खाशेलेपणान बोरल्यात आनी दुसऱ्याचें खाशेलेपण ओळखून सांगाती वावरूंक आपयल्या. तुरेंच देणे आमच्या जिवितांतल्यान आमी जिवंक पावतना त्याच देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तरी वेळार आमच्यो किरीत गरजो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी, पाप साहेबान, बिस्पांनी, याज्ञिकांनी दर घडये पवित्र सभेचो वार फुडें व्हरूंक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान नव्यो येवजण्यो काडूंक सामाजीक आनी आत्मीक वाटेन पोरचेक चलोंक आदार दिल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. Dunia deva, aik amco talo, bukti pona, mata ulo. आमच्या गोंयच्या आनी भारताच्या सरकारान पोरजेचेर जबरदस्तीचे राज चलयना जावं, पूण पोरजे सवे समजीकायेन आनी आपुरबायेन वागूंक आनी दर एका मनशाचें खाशेलेपण वळखून घेवंक तांकां मान दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Dunia deva, aik amco talo, bukti pona, mata ulo. आमच्या दर क्रिस्ती कुटुंबान आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या मदें जेजूचो रूपकार पळोवंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक बापाचो आदार मागुया. Dunia deva, aik amco talo, bukti pona, mata ulo. रोखीच्या देखीन आनी विनवणेन आमचो खरो बावाट थीर जावंक म्हूण आनी ताचे विनवणेन वायरस नपयत जावंक आनी वेगळीच एक वासीन तयार जावंक बापा लागीं मागुया. Dunia deva, aik amco talo, bukti pona, mata ulo. आयचे सवे नवेन करतल्यांक आनी नव्याची मांडावळ करतल्या सांताक्रूज आनी कार्म सायबीण समुदाय विठ्ठलदास वाड्यांतल्या भाव भयणांक रोखीचे मोजोतीन कुडी आत्म्याचे भलायकेन बरोवन आनी सगळ्या बरेपणान बरोवन म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva, aik amco talo, bukti pona, mata ulo. बोधवार बापा आमचे किरीत मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्या. तुज्या उदारपणान ही आमची सोणेकल्याची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. बेटोने वेळार आमी गायन घेवया C18 पेज 36. Yazni kundo somor pita, amci mona somor puya, atmi kundo toyar kota, kaza amci toyar korya, yazni dakaros bedoita. आमी आमची जीण भेटोया, क्रिस्ता रगत कोण दिता, पियोंक आमी आयची जावया. सर्गीचे बोन तयार जातले, मुक्तान मारूंक लागीं सरया. क्रिस्ता रगत पिवून जातले, आमच्या आत्म्यान धाडोस करया. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितेच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे.
तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयकता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाकांठा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सांत भक्तांची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbarazo solvespor tu, sorgani sansar, vola tuja voivovan, sorgi duka soy, 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 soy. Sorvesporaci navi, etata zoi zoi, sorgi duka zoi zoi, zoi zoi zoi. बाबा करस्न पवित्र तोंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण ससूकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartato gudu porgotuya. Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù নব্যান দলো, Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù নব্যান দলো. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडगास करता. आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. तांच्या वावर धंद्याचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. आयज दिनवासनेचें बलिदान भेटयता लरिस्टन मस्कारनस तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तशेंच आयची मांडावळ सांबाळटा विल्टरदास वाड्यांतली सांताक्रूज आनी कार्म सायबीण समुदाय ह्या दोनूय समुदायांतल्या एक एक वांगड्याचेर एक एक कुटुंबाचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भगिन जुजे तिच्या पोती, भगिन जुजे वाज, भगिन फ्रांसीस शावेर, पदवासो भगिन दादन, भगिन रॉक, भगिन धर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडरान आमकां एकूच आज्ञा दिल्या. ही आज्ञा आमकां जण एकल्याक दुसऱ्याचें खाशेलेपण ओळखून तांकां मान दिवंक आमी फुडें सरूंक आमचें खाशेलेपण ओळखून घेवन जिवितांतल्यान जिवंक आमकां आपयता. हेंच तेणें दुसऱ्यांक आमी दिवंक वावुरतना हेंच तेणें सांगता समाजांत समुदायांत आनीक आमचे फिरगोजेन बरेपण हाडूंक आमी फुडें सरतना तेच देवान आमकां शिकयल्लें प्रार्थन आमकां घटाय मागून बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजे दार काकुळीन सर्व पातकांतली सडोई आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक समेची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्याचे म्हजे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D1 पेज 47. आमचे मोदल्या कोणाक ताण लागल्या आत्मो आमचो सुको जावन गेला आमचे मोदल्या कोणाक ताण लागल्या आत्मो आमचो सुको जावन गेला आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला आमचे काळीज ओंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला आमचे काळीज ओंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता. भोव पवित्र संस्कारांत सोदा हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान जेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजेर सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवडे बापा, या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारान ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताचे भागीदार आमी जावंक पाव. या आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां 7वो दीस ताचो विशय आसा समाजांत तरेकवार पिडा संस्थेल्यांक पेखोणी मागुया. मांडावळ करूंक विठ्ठलदास वाड्यांतले सांत लॉरेन्स आनी माय दे दिवस समुदाय. आयच्या दिसाची मांडावळ केल्या विठ्ठलदास समुदायांतले सांत क्रूज आनी कार्म सायबीण ह्या दोनूय समुदायांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी आमी तुमकां उडगास करीत आयल्यात आनीक खरेपणी आयकूंक येता भुरगीं आवय बापायक के भाशेन उस्कायतात आनी आवय बापूय जायतो फुडाकार करून घेतात. ही स्पर्धा जी पयलेच फावट ब्रदर सांगता घेवन आमच्या देव संदेशकारांनी जी मांडून हाडल्या पेस पिडा संवसाराची मजत सांत रोखीची जायत्यांनी बरोवंक सुरवात केला आनीक हे स्पर्धेंत भाग घेवंक जायते फुडाकार घेतात म्हूण आमकां आयकूंक येता. शाबासकी दिता आवय बापायक. त्याच बरोबर भुरग्यांकूय आनीकूय तुमी जे उरल्यांत आवय बापूय हेरांनी जाणी दिवंक ना तांणी बेगीनूच तुमच्या भुरग्यांक उत्तेजन दिवचें आनी तुमच्या देव संदेशकार वरवीं ही मागणी तुमी बेगीनूच पावोवची म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. दुसऱ्याच्या जिविताचें खाशेलेपण ओळखून घेवं आनी दुसऱ्यांक मानूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.